नमस्कार हांव गणेश चंद्रकांत गांवकर शिरगांव श्री लयराई देवस्थानचो अध्यक्ष। आयज आमचो देवी लयराईचो वार्षिक वर्धापन दिन साजरो जालो। दर वर्षी प्रमाणे ह्या वर्षी सुद्धा जवळ जवळ 10 ते 15,000 लोकांनी देवीचो नैवेद्य म्हणटात तो महानैवेद्य घेतलेलो आसा। वर्ष पद्धती प्रमाणे जसे आमचे बाकीचे सण असतात, एक जात्रा, एक नवो मंगळ, तशा तरेचोच हो वार्षिक वर्धापन दिन सुद्धा त्याच तरेचो मोठो सण आमच्या शिरगांव गांवचो आणि श्री देवी लयराईचो। खूप वर्षाच्या एक 2-3 वर्षाच्या कालावधी नंतरचो हो जो वर्धापन दिन आसा तो मोठ्या प्रमाणात साजरो केला गेलो। जवळजवळ 15 ते 20,000 लोकांची म्हणजे भाविकांची आयच्या कार्यक्रमाक आयच्या ह्या उत्सवाक येवन देवी लयराईची दर्शन घेतलेलें आसा। तशेंच आमच्या गांवांत सुद्धा गांवांतल्या लोकांची सुद्धा ह्या आयच्या उत्सवाक एक उत्साह जो आहा तो वेगळे तरेचो उत्साह आसता। कारण हो उत्सव जो आसा तो थंयसरूच थंडी नासतना किंवा गरमी चड नासतना एक मॉडरेट क्लायमेटान आयचो शिरगांवचो उत्सव हो साजरो केलो वता। तो वेवस्थीतपणे भाविकांनी आणि गांवांतल्या लोकांनी सुद्धा सहकार्य करून आयचो उत्सव हो थाटान साजरो जाल्लो आसा। देवी लयराईची मुर्ती जी आसा ती मुर्ती आयज सकाळी आमी जवळ 9च्या दरम्यान स्थानाबंद केली आणि आता जवळ 2 कार्यक्रम आसात हांगासर। महानैवेद्याचो कार्यक्रम जाल्लो आहा, त्याच्यानंतर गायनाचे कार्यक्रम आसात। ते जाल्यानंतर जवळ 8:30 ते 9 ह्या दरम्यान आमच्या देवीची जे मुर्ती जी आसा ती परत आम्ही स्थानाबंद केली। सो आणि त्याच्यानंतर आयचो जो हो कार्यक्रम आसा तो सोंपलो। धन्यवाद।